भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे मुखार येतां आनी तुजी दोयाळ नोदोर म्हजेर घाल म्हूण खालती पळी मागतां. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसोळें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरमोशान रावतां. भागिवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी म्हज्यो कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय ते माग भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन. ओरचोऱ्यांच्या भागिवंत आंतोन, तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळूंक म्हाका घे. निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मीत आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या देवा बापाची काकलूत, सुम्या जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बांबडीनो, आमचे फिरगोजेंत आज भागिवंत आंतोनीक भेटयल्लो दीस आनी ते पासत तुमी जोडी मोडीन तान हांगा आयल्यान तुमचो मान ह्या आमच्या आस्काऱ्याक दाखोवंक आनी ताचे कडेन तुमच्यो गरजो घालूंक. हे आमचें मागणें आनी आमचें मिसाचें बलिदान सुफळायेन जातलें जाल्यार आनी ह्या मागण्यांचो फोळ आमच्या खासगी जिवितांत
आमच्या कुटुंबीक जिवितांत, आमच्या पवित्र सभेच्या जिवितांत, समाजीक जिवितांत गावतलो जाल्यार आमचें पातळ उडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायगिवून सदांच कुवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकलूट कोर, सुमिया काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, Krista काकलूट कोर, सुमिया काकलूट कोर, सुमिया काकलूट कोर, सुमिया काकलूट कोर, सुमिया काकलूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बागिवंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांताक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशाकुलाक लागलें कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचें वोन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबाम देणें कशें सांगून नजो तितल्याय मनशांक पावली. एका मनशाच्या पातकाक लागून समेस्तांचेर मोर रास चलयतले हें खरें जाल्यार ताचें वून अदीक फलादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलोलें देणें घेतात तीं सगलीं पुनायवण जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवां समेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें तशें एका मनशाची पुनायवण करणी समेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुनायवण कोत्ता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूल पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगलीं पुनायवण जातली.
पातोक चडोन वाडोन वेचे खातीर समूट उबी जाली. पूण पातोक चडलें वाडलें थंय कुरपा ताचेहून अदीक चडली वाडली. हे परी जशें पातकान मरणा वरवीं वडकी चलयली, तशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सासणाच्या जिविताक पावयता त्या प्रमाणीकपणा वरवीं कुरपेन राजवडकी चलोवची. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जातलो. हो पळय हांव येतां तुजी खोशी करूंक, हांव येतां सायबा. सगळीं म्हणुया, हो पळय हांव येतां तुजी खोशी करूंक, हांव येतां सायबा. येवन आनी भेटोवन्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय हांव येतां साबा. हो पळय हांव येतां तुजी खोशी करूंक, हांव येतां सायबा. तुजे खोशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांचेर ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलेलें आसा. देवा, म्हज्या काळजांत तुजे समर्थेचो हांव मोग करतां साबा. हो पळय हांव येतां तुजी खोशी करूंक, हांव येतां सायबा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा साबा. हो पळय हांव येतां तुजी खोशी करूंक, हांव येतां सायबा. तुजी वाट पळोवन आसा तांकां सगल्यांक, तुजे सवें मेळून आनंद आनी संतोश. तुज्या तारुणाक रावता तीं सगळीं, अशें सदांच म्हणूंक पावूं, कितलो व्हड तो आमचो देव साबा. हो पळय हांव येतां तुजी खोशी करूंक, हांव येतां सायबा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, Soy, soy, soy sorbespora, soy, 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 soy. soy sorbespora, Soy, 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 soy soy, sorbespora, soy, 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 soy. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबे रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. soy sorbespora, Soy, soy, soy soy, sorbespora, soy, 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 soy. soy sorbespora, Soy, 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 soy soy, sorbespora, soy, 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 soy. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वैमान तुका सोम्या. तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवातान परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसल्या मनशां परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागो मेळटीत ते चाकोर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार वो तिसऱ्या पारार येत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार
ते चाकोर बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावमडीनो, हो शुभ वर्तमानांचो वाक्को जो आतां स्पोरगोड जाला ताची समजुणी तुमकां बरे भशेन मेळूंक तुमी जुदेवांची चाल जावंक जाय, जाणा जावंक जाय. जुदेव लोक लांब वस्त्रां घालतालो, जावं दादले जावं बायलो, आनी लांब वस्त्रां घालून ते आपलें सगळें काम करतालीं. पूण लांब वस्त्रां 2-3 भाशेचीं आसलीं. एक लांब वस्त्र व्हडलीं फुंकसांव आसात ताका घालूंक जावं लग्नां ओ जावं तीं देव मंदिरांत येतात तेन्ना. दुसरीं वस्त्रां वावराचीं वस्त्रां वेगळीं. आनी तिसरीं वस्त्रां तीं देव मंदिरांत वेता आसतना तांच्या पयणाक एक वांगोश्ट घाली आनी देव मंदिरांत भितर सरता आसतना दुसरें घाली. म्हणजे पयण करूंक एकूच आंगोश्ट आसलें तांकां, पयणाचें आंगोश्ट. आनी जेन्ना कामांक तीं हातबोट घालतालीं तांचें लांब वस्त्र जावं दादले जावं बायलो तीं वयर हाडून खोयतालीं. दादल्यांक पट्टे आसले, बायलोक बगळे पट्टे आसत वो तीं बांदतालीं. आमच्यो बायलो करता ते भशेन कापड न्हेसले म्हणटूच कामाच्या वेळार हिंदू बायलो कास मारतात, पूण दुसऱ्यो आहात त्यो आमच्यो बायलो वयर खोयतात कापड मोठवें करून. दाखोवपाक हांव तयार जालां कामाक, वावराचो वेळ, हांव न्हेसलां तें वावरा पासत न्हेसलां आनी वावर करूंक म्हाका सुडसुळे आसूंक जाय. ही एक खुणा खोवप म्हणल्यार कापड एक खुणा सुडसुडायेची, जागृतायेची असली चाल आसली. आनी कापड होवप म्हणल्यार ओ लांब वस्त वयर काडून तें पट्ट्याक खोवप म्हणल्यार हांव तयार आसां वावराक, वावर सुरू जाता म्हजो, असली तांची वागणूक आसली. ही वागणूक आज जेजू तोखणायेन वाखाणटा. तो म्हणटा चडशे जे चाकर आसताले घरा लागीं तांकां आज्ञा घालून दोनी वेतालो आनी दोनीकूय वेतालो. सारकें उगडापें आहा लग्ना उत्सवाच्या समारंभाक. आनी लग्ना उत्सवाचो समारंभ थोडे जाण बेगीन येतालेत. पयल्या पारार म्हणजे 11 वाजता, दुसऱ्या पारार 12 ते 1 वाजता आनी तिसऱ्या पारार म्हणजे सांजे सकाळचे 5 वाजता. ओ 10-11 पत्तोताले, 12-1 पत्तोताले, ओ सांजेच्या 5-4, 5 पत्तोताले. 3 पार आसले. आनी ताणें जागृत जावंक जाय आसलें. चाकरांनी आपल्या दोनयांक घेवंक दारार मारलें की ना पयलेंच मारप जावंक जाय जागृताय ह्या चाकराक. न्हू जाल्यार दोनी कितें चिंतलो हो चाकोर न्हिदता, तो जागृत न्हय. हांव ना तेन्ना ओदीक ताणें घराचो परामर्श करूंक जाय. आनी ते पासत ती जागृताय फकत दोनी येता तेन्नाच न्हय, दोनी ना देखून ओदीक शिड्डुकायेन ताणें जागृताय करूंक जाय. हेंवूय आहा. हो चाकोर न्हिदलोलो, हो चाकोर जागृत चाकोर. हांव येता तेन्नाच न्हय पूण सगळो वेळ आपलें गोर चोरांक नागोंक दिवना जावंक हो जागृत आसूंक जाय. असली जागृतायेची खबर जेजू आज आमकां उक्तेपणी सांगता. आनी जागृत आसा तो चाकोर, शिड्डूक चाकोर. हो चाकोर सारको काम करपाचो चाकोर. हाचे पयलें वाचप आमकां उगडास कोता घेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें. आमकां सरळ सांगता
दोन मनशांची खबर सांगता, पयलो मनीस आनी दुसरो मनीस. पयलो मनीस म्हणटा तो आदाम, दुसरो मनीस म्हणटा तो जेजू. पयलो मनीस शिड्डूक नासलो, शिड्डूक ना देखून ताणें पाप केलें आनी ताका लागून मनीसकूड पापांत पडलें. आनी ते पासत बायगून पावल उगडास कोत्ता, शिड्डुकाय गरजेची आनी सुडसुडाई गरजेची, न्हू जाल्यार आडसाय येतली आनी आडसायेक लागून आमी पडटले. पयलो आदाम शिड्डूकूय नासलो आनी जागृतूय नासलो. आडसायेचो आनीक बरें म्हाका देवान दिलां, ओके जाता तोस्तो, असली वागणूक ताची जाली. आनी देखून बायगून पावलो म्हणटा, पयल्या मनशा भाशेन तुमी जावचे न्हय, पूण जेजू आमचो मोदेल जो सगळ्या वेळार जागृत आसलो. जेन्ना ताका फारिसेव आनी धर्मशास्त्री कितें तरी प्रश्न घालताले, सारको जागृत आनी सारको शिड्डूक जागृतायेन आनी शिड्डुकायेन तांकां जबाब दितालो आनी तांकां एके भाशेन जखमी करतालो आपल्या जबाबान. असली शिड्डुकाय, असली सुडसुडाय एका क्रिस्तांवाक आसूंक जाय म्हूण सांगता. आनी खंयसर आसूंक जाय तेवूय बी आज आमकां उगडास करता. जेजू तर हे शिड्डुकायेची खबर सांगता, जागृतायेची खबर सांगता, सुडसुडायेची खबर सांगता, अदीक करून आत्मीक जिवितांत. आमच्या वावरा पटी आमी शिड्डूक आसा, आमच्या कामा विशीं आमी शिड्डूक रावता, पूण वावर कोता आसतना सगळीं जाण शिड्डूक नात. जायतीं जाण आडसायेन कोत्तात, कोरच्या पाराक कोत्तात, बरे उमेदीन करिनात, म्हणजे काळजाची उमेद घेवन करिनात. म्हजो बापूय पोस्ट मास्टर आसतलो आनी ताचें म्हणणें सकाळ फुडें पयली भास आहा ती घेवन वेतालो. आमचे मांयक मागीर वेग्या उठूंक पडटालें ताका टिफीन करूंक. पूण म्हजी मांय बेजार जाताली, ती म्हणटाली, तूं पोस्ट मास्टर, तुज्या काला हेर वावराडी आहात, पूण दिसता तूं पिवन कसो पोस्टाचो, तूं पयलींच वेताय, कित्याक चायांचो गोंस ताचे कडेन आसलो. तुजे कडेन चायांचो गोंस आसूं पूण पिवन आन उगडें करूंक जाय, तुवें न्हय, तूं पोस्ट मास्टर, तुका तुजें पोजिशन आहा. आनी तो प्रॅक्टिकल तो म्हणटालो, आगो म्हज्या वावराची जबाबदारी हांव जाणा, म्हाका जो वावर दिला तो जबाबदारेचो वावर. आनी तो मुळी आमकां वावर कोता आसतना आमकां सांगलेलें म्हणटा, ताचें ट्रेनींग बारोडा जाल्लें, आनी तो सांगतालो आमकां सांगलेलें, द क्लायंट इज ऑलवेज रायट. हें ताच्या मनान घातलेलें, जो पळय काम करूंक येता पोस्टान तो सारको आहा, ताचे कडेन तूं अजूत करिनाकाय. त्या म्हणटा आमकां ट्रेनिंगाक सांगलेलें. आनी तो म्हणटा हांव पयलो वेतां, पयलें शिड्डूक जावंक जाय, पयलो पावूंक जाय. मागीर ते म्हणटले, आमचो साहेब लेट येता, आमी लेट येतले. हांव ही शिड्डुकाय आनी सुडसुडाय ही आदल्यांक आसली काम करताले. आतांच्या काळार शिड्डुकाय ना, सुडसुडाय ना. आतांच्या काळार लेट पावतात आनी बसीचेर घालतात, बस लेट आयली आनी कितें ट्रॅफीक जॅम जालें, बेश्टी. तुका तरी सुडसुडाय आहा, तुज्या कामाचो मोग आहा, तूं बेगीन पावतलोय, जागृत आसतलोय. पूण ही जागृताय सुडसुडाय आयच्या काळाच्या आमच्या तरणाट्यांक कळलीशी ना. तांकां आमिगां फ्रेंड्स अदीक गरजेची, पावर गरजेचो न्हय. पूण सगळींच न्हय, थोडीं जाण, जायतीं जाण, थोडीं जाण आदले भाशेन आपल्या वावराक मान दितलीं आनी आपले वावर बरे भाशेन करतलीं. ते पासत ही सुडसुडाय, ही जागृताय, ही शिड्डुकाय वावरा विशीं आमकां आसाच. आजकाल आमी चडशीं एंड्रॉयड फोन वापरता. मोबायलूच पुरो ना, एंड्रॉयड म्हणटा तें सगळें दिश्टी पडटा आनी जायते ताचेर फिचर्स आहात. एंड्रॉयड फोनाचेर सगळें करूंक जाता. आमी एंड्रॉयड फोन इतलो गरजेचो म्हूण कोत्ता की सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर आमी पळयना. आमी होणांत पडटा, होळींत पडटा, आड्डोता, तकली मारता, कित्याक आमी तेचेर आहा.
आमी इतली शिड्डूक आनी सुडसुडीत फोनांत की आमकां कुडीन चलोन वेता आसतना तें लागून खबर ना. आमी कित्याचेर तकली धाडायताले हांव आपटतले हांव वो आमी पडटले हांव तें आमकां नाका. पूण इतली आमी शिड्डूक आनी सुडसुडीत तो फोन घेवन भोवंक की सगलें आमकां दुसरें येता. आनी तातूंत आमकां आमीग इश्ट गरजेचे. आनी वावर कोत्ता आसतना लागून सकाळच तो फोन काडप आनी वायब्रेटराचेर घालप. आवाज येयना. काम कोत्ता बॉस म्हणटा म्हजो चाकर बरें काम कोत्ता, म्हजो एम्प्लॉई बरो आहा, कित्याक तो पूण भितरल्यान सकाळच आनी डेस्का पोंदाक तो वाचप मागीर आनी चॅट करप. म्हणजे आमी आमच्या वावरांत शिड्डूक ना पूण आमच्या इश्टां लागीं उलोवंक शिड्डूक आहा. थोडे वावर करपी बिझनसमॅन आहात ते वावरांत शिड्डूक तांचो फोन ते रातचे लागून ऑफ करिनात कित्याक बिझनस येतोले. रातचो कोणूय बिझनसाक लागून फोन मारतलो. हांवें जागृतूच आसूंक जाय. कोणा कडेन रेस्टॉरंट पळय आहात ते मागीर ऑर्डर घेवपाक रातचे लागून तांचे रेस्टॉरंट 1-2 बंद जातात आनी मागीर न्हिदता आसतना लेगून तो ओन आसता कित्याक गिरायक येतलें. म्हणजे बिझनसांत आमी शिड्डूक चतूर आनी सुडसुडीत. आमीगां कडेन उलोवंक इश्टा मित्रां कडेन उलोवन सुडसुडीत शिड्डूक आनी चतूर आमी. पूण जेन्ना आमी ओत्मीक वस्तूंनी आसाव आमी जोरगी, आमी आळशी, आमकां देवाचें तितलें पळोवंक ना. आमकां आमचे ओत्मीकतायेचें तितलें पळोवंक ना. आसती एक सांतकुर्साची कुरू केल्यार पुरो जालें सगलें मागणें. आमी तें करूंक बरें आहो अशें केलें आमकां दिसता देव पावलो अशें केल्यार पुरो. मागणें म्हणटात तें, नियाड म्हणटात तो, पवित्र पुस्तक वाचप म्हणटात तें, हाचे विशीं आमची जागृताय झिरोच न्हय, -10 म्हणजे उदीक सकयल 0 सकयल. इतली आमची ओत्मीकताय. आनी हाका लागून जेजो आजूगडास कोत्ता आमकां तो म्हणटा तूं शिड्डूक राव ओत्मीक वस्तूंनी, सुडसुडीत जाव, जोरगी जावं नाका, जागृत राव. आनी असली जागृताय तो आमकां जाय देखून खोरायेन आमकां तो आपयता. कित्याक आमी न्हिदता तातूंत आमकां जागृताय नाका कित्याक कितें मेवतलें. पूण आमकां खबर ना जे वस्तू बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमकां मेवतात त्यो आमी मागण्यांत आसात देखून देव आमकां दिता हें आमी चिंतिना. ही जागृताय ही सुडसुडाय आमकां ना. पूण जोरगेपण आहा आनी आडसाय आहा आनी ताचेरूय आमी चलता हय आमचें जिवीत अशें जालां. आनी देखूनच आज जेजू आमकां उगडास कोत्ता तूं कितलो शिड्डूक, कितलो तूं चतूर, कितलो तूं सुडसुडीत कानानूच न्हय काळजांत आनी मनांत हांव कितें सुचयतां हांव तुका कितें सांगता तें आयकूंक तुजो ताळो शिड्डूक जावंक जाय. तुजो कान आनी तुजें काळीज आनी तुजें मन शिड्डूक सुडसुडीत जागृत आसूंक जाय हाची खबर तो कोत्ता. आनी गोत एकदम अवघड आमकां कित्याक आमकां मागणें म्हणल्यार सारकी वाज येता. मागणें आमकां नाका आनी शिड्डूकाय नाका. हांव सकाळची नियाड धाडटां आनी बेगीनूच उठ्ठां. 4:30 उठ्ठां तें नियाड तयार करूंक रोखडें जायना तें. पूण तें रातचें न्हिदूंक वेता आसतना हांव शिव वर्तमान आनी वाचप वाचतां आनी देवा कडेन मागता सायबा रातभर हांव न्हिदतां तेन्ना म्हाका प्रेरणा दी, इन्स्पिरेशन दी. आनी खऱ्यानूच देव दिता. हांव एके भाशेची इकमोत घेवन न्हिदतां ओत्मीक आनी उठ्ठा आसतना दुसरेंच येता. तितलेंच न्हू केन्नाय तें मनांत घेवन न्हिदलो म्हणटच ताचे विशीं सपनां पडटात आनी सपनांतूय हांव कितें सांगतां लोकांक तेंवूय दिश्टी पडटा. म्हणजे हे भाशेन तूं सुडसुडीत जाल्यार, तूं जागृत जाल्यार न्हिदेंत लेगून जागृत. हें जेजू आमकां सांगूंक सोदता. हो चाकोर जो दोनयांक रावता तो मातशें घडी तकली बागायता पूण तकली बागायल्या म्हूण तो न्हिदना. न्हिदेंतूय जागृताय आहा. हे जे कोण वॉचमॅन आहात, हे सिक्युरिटी आहात, रातचें काम कोत्तात तांचें काम तसलें. न्हिदेंत लेगून बसले, जेम येता ते जेमेंत लागून तांणी जागृत आसूंक जाय. ते जेमेंत लागून सुडसुडीत आसूंक जाय. ठाट करून चोर आयलो
आनी आवाज जालो ते जाणात बाबा कितें तरी सारकें ना हांवें शिड्डूक आसूंक जाय सुडसुडीत आसूंक जाय जागृत आमी तर वावराच्या जाग्यार हे भाशेन आसां ओत्मिकूय भाशेन आमची ओत्मिकताय वाडोवंक आमी शिड्डूक जागृत आनी सुडसुडीत आसूंक आज आमकां आपयता देव आपयता जेजू आपयता आमची सुडसुडाय फकत हांगासर हे सांत आंतोनीचो दीस मानोवपाकूच न्हय मंगळारूच मानोवपाक आमी शिड्डूक आमी बेगीन उठ्ठा हांगा पावूंक जाय आमकां आडसाय ना तेचा हेरां दिसांनी आडसाय आहा आयताराकूय आडसाय आहा मागीर पळोवया ते मीस म्हणटात ते पळोवया केन्ना न्हिदोन उरली जाल्यार न्हिदोन उरली आमकां ती जागृताय येना सुडसुडाय येना आनीक आमकां एके भाशेन चतुरकाय येना असल्या देवाच्या उस्तांनी आज जेजू आमकां आपयता असली शिड्डूकाय सुडसुडाय चतुराय आमी आसूंक आनी न्हय जोरगेपण आनी आडसाय आनी जोरगेपण आमच्या ओत्मीक जिवितांतले अदीक करून पयस करुया आनी सुडसुडीत आमच्या ओत्मीकतायेन ओत्मीक जिवितांत आमी वाडोवया हेंच तेणें बायगोंत आंतोनी लागीं जो सुडसुडीत आसलो जो शिड्डूक आसलो जो चतूर आसलो ताचे कडेन कोतकोत्यान आमी मागून घेवया सगळीं आमी उबी रावया दोर मुंगडाराक आमी आमच्यो विणवण्यो घेवन बायगोंत आंतोनी मुखार येता आनी तो आमच्यो विणवण्यो देवा मुखार उब्यो करता असल्याच मनान आमची तेसावां हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवा म्हऱ्यांत मांडुया आमच्या पाप सायबान आनी सगळ्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी दिनवाशी मोनान आपलें जिवीत आनी आपोणे देवाचे सेवे खातीर ओरपूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खालतिकायेन पोरचेची सेवा करूंक आनी तांची उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी एक दिनवाशी काळीज आपणावन भावपणाचें नातें आपल्या क्रिस्ती जिवितांत वाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया आज भाग्यवंत आंतोनीचो दीस भोक्तीन पाळतना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजोतीन देवा मोरयांत उबारतना आयचे इंतेसांव भेटवलेल्या मर्विन बॉर्जेस आनी ताच्या कुटुंबा पासत खेरीतपणी देवा लागीं मागुया मोगाळ बापा आमच्या आस्कऱ्या बायगोत आंतोनीचे मोजोतीन तुजे मुखार उबारलेली आमची ते सवां स्विकार कर आनी तुजी जागृताय आमच्या ओत्मीक जिवितांत आनी सुडसुडाय आमकां फावो कर ह्या आमचे कडेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैमीक आमच्या न्याके पवित्र सोबीच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. भोव कोणबळ्या बापा, पोरण्या मनशाचो भस्म करून बागिवंत आंतोनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका भेटयलेल्या दिसाक फावो त्या मनान हें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ही मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान घालता. जेजूच्या जिवान आमकां बोर आनी आमकां नवी मनशां हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवन मोळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड पोरगो तुया. बापा, जेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्यांचो मेस तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांच्या हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बायगेवन झुजे बायगेवन दोर्मुता बायगेवन तांतून आमच्या आस्कऱ्या बायगेवन झुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवती पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासणां स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक स्वाम्याची शांती सोदांक घाल तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो ताच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सोगलीं सुभागी सोनिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सोर पोदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलोल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगळ्या काळजान दिन वाचता. आंतून आमच्या आस्काऱ्या वरी सगळ्या वस्तूं परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा उदेशी आमकां बोड दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. आयज जायतो लोक आयजतान म्हाका दिसता लोक चडटलो. तुमी बरी मांडावळ सांबाळल्या देखून हांव तुमकां दिनवासतां. ही मांडावळ सदांच अशी आसची. पयलीं येतात तांणी पयले कोदेलेर बसचे आनी मागीर उणें जाल्यो थिंगा कोदेली दवरलेल्यो आहात त्यो मागीर काडून तुमच्यांनी ताचेर बसूं येता. पूण उसरां येनाकात. तुमी जाणात 8 मीस 8 विचारता पादिकार 8 मीस केदो कोमेस जातोलें. 8 मीस 8 कोमेस जातोलें. 8 आनी हांव सारको पांक्च्युअल. म्हाका येरोपाक म्हणटात स्वीस वॉच. ठाक टायम ठाक कोमेस. आनी पांक्च्युअल म्हळ्यार सुरूय करूंक आनी कोबारूय करूंक पांक्च्युअल. ते पासत तुमी पांक्च्युअल सारकी टायमाक पावलोली म्हाका जाय. दुसरे सुवातेर कोण पड देवाचें उतर परगट कोता हें जेराल सांग. ता एसाय करूंक हांवें एक देवाच्या उतराचें कोपेल केलां ऑफिसा कडेन. थंय 24 वरां बाल पेट्टा देवाच्या उतराच्या मनाक. जे भाशेन सांतिस्मा मुखार 24 वरां बाल पेट्टा. जिवो जेजू हांगा आहा. जेजू उतरांतूय जियेता आनी उतर थंय दवरलां देखून 24 वरां हो बाल पेट्टा दाखोवंक देवाचें जिवें उतर थंय आहा. थंयसर आमी वाचपाक ग्रंथ दवरला. त्या वाचपाक ग्रंथार तुमी एसाय मारची. हांगा कोण चडचो ना एसाय मारूंक. हो घेवन भितर वचून भायल्यान डांस करचें ना. थंय वेसाय आनी थंय बरयल्लें आहा. दिसा दिसाची वाचपाचें लिस्ट केल्लें आहा. फेस्तांच्या सुमार दुसरो ग्रंथ आसतलो. सगळें हे भाशेन टाकटीक तुमकां दवरलां. बोड नाका. वाचपाक कोत्तात ती आनी बावडतेंचें प्रार्थन कोत्तात ती फुडल्या बांकार बसतलीं आनी उरलेले 2 बांक सदांच आमची सिस्टरींक आमी दवरलेले आहात. सिस्टऱ्यो धर्मिकां सदांच त्या बांकांचेर बसतलीं. तुमी फुडें येवची नात. आनी तुमी मीस जाल्या उपरांत लागून मागणें कोत्तात आहा थंयच रावन करात. हिंगा भितर येवंक तुमकां आमी परवानगी दिवंक ना. हांगा भितर कोण येवचो ना. वाचपाक करूंक येतात ताणें सारकें मोदेकोत येवचें. तुंय तावन तकली बागावची वयर न्हय. वयर सकलतान तकली बागावची वयर येवची. देंवता आसतना पोत्तून तकली बागावची आनी तुमची स्वात घेवची. कुमन्यांक 2 वडींनी येवचें आनी बाजूनी वेचें. पूण पाद्री पावतोच रावं नाकात येवपाक. तुमकां तर खुशी आहा जेजू घेवंक ती उमेद आसूंक जाय. पयलींच येवन रावंक. पाद्री पावतोच हांवें तुमकां सिग्नल करूंक जाय येयात म्हणून. कित्याक ही सुडसुडाय जेजूकूय घेवंक आसची म्हूण तुमचे कडेन मागता. बरे भाशेन तुमी सगळें पाळलें देखून हांव तुमकां दिनवासता आनी तुमचे देवाचें आशिर्वचनां बायकोन दांतोनीचे विणून मागता. 9 मीस हांवें 9:30 दवरलां आयज सदांच सगळ्या मंगळाराक. पयलें 6:30 इंग्लिजीन जातोलें. दुसरें 8 कोंकणी भाशेन. 9:30 9 मीस दवरलां. कित्याक जायतो लोक पयस तावन येता आनी फादर तुमची मिसां काबार जाली आनीक एक मीस ना म्हणटात. ह्या मनान तुमच्या इश्टा मित्रांक सांगात. कित्याक हांगा भायलोय लोक आहा. आमचो सिओलेचोच न्हय पूण दुसरे तुमच्या इश्टा मित्रांक सांगात 9:30 पयस आसलेल्या लोकांक आमी दवरलां. तेय मिसान तुमी जाता ते भाशेन वांटो घेवं येता. आनी गोश्ट बोल्ली म्हणटूच आमी कुरिडोरान TV घातल्या. थंयतान सगळें तुमकां दिश्टी पडटलें. आमी कोदेली मांडटले हांव सुबेज जाता तेन्ना लोक. आनी 4:30 मीस सदांचे भाशेन कोंकणी. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. तुमच्या क्रिस्ती जिवितांत जागृत आनी शिड्डूक रावंक तुमकां जेजूचे कृपेन धाडटा. देवाचे उडीत